busuk munduk yeta Deva tu samso shivo Jivitu ka beto nida Deva tu yang soro Tu ka busuk munduk yeta Deva tu samso shivur Jivitu ka beto nida Bapak Buddha-Tatnya Undun Moy Mansasna Bapak Buddha-Tatnya Undun Moy Mansasna सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाचे भेटेन केरीत भाशेन 4 नोवेन सांत आनाच्या मानाक भोव करून मागुया आमच्या सगळ्या शेपाय शेमाय पासत आनी आमच्या शेपाय शेमायनी जे दायज आमकां दवरलेलें आसा त्या पासत जावं ती भाटां बेसां वो गिरेस्काय वो शिकोवण वो हेर कितें सगळें दायज जें आमच्या शेपाय शेमायनी आमकां दवरलेलें आसा त्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक तें बरे भाशेन सांबाळूंक फुडें जायत्यो आडकोडी आसात ह्यो आडकोडी पयस करूंक आमी आयच्या दिसाक देवा लागीं केरीत भाशेन उलो मारुया दुसरें तें साव आयज भेटयता एलन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया ह्या दिसांनी आमच्या गोंयची एसेंब्ली चालू आसा आमच्या सगळ्या 40 आमदारां पासत मागुया तांणी बरे भाशेन आमच्या लोकांक जें बऱ्याक पडटलें ते निर्णय घेवंक आनी जें कितें आमच्या वायटाक पडटा वो आमचें निसंटन कोत्ता तसलें पयस करूंक तांकां सगल्यांक बोड आनी कृपा मागुया आनी ही भासाभास तांणी बरे भाशेन करूंक जे भाशेन आमी तांकां विचून काडलेले आसात तें काम तांणी बरे भाशेन करूंक तांकां सगल्यांक देवाची भरपूर कृपा दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिच्या भाव भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक दायज दिल्लें आसा आनी जायते पावटी हें दायज लुटूंक वो हें दायज निसंटन करून उडोवपाक थोडे जाण वावुरतात असल्या संदर्भान जायते पावटी आमी साणून वेता तर आमचें जिवीत आयच्या मिसाचे भेटेन देवाच्या हातान घालुया आनी जायते पावटी आमी बेजबाबदार जाल्या आमच्या हातान जें कितें दिल्लें आसा तें बरे भाशेन राखूंक सांबाळूंक आनी ताचो वापर करूंक आमचे बेजबाबदारी पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना हेचे पयलें वाचप बरे भशेन चित दिवन आमी आयकुया
मिकायस प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जी कोण खोटेपणां चिंततात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें खोटा. फातें फुटोना फुडेंच ती तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां भाटांची आशा दोत्तात आनी ती चोदतात. तशेंच गोरवां बोळान वतात, घराक आनी दोनया बरोबर आपणाचे आदीन कोत्तात. मनशाक आपल्या ताब्यांत कोत्तात आनी तांचें आसलें नासलें काण वतात. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता, आतां असल्या जातीचेर हांव येवजितां ते वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचीच ना. तोकली वयर काडून तुमच्यान चलोवंक जावचेंच ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केंडूंक गीत रोचतलीं, विलापाचीं गितां गावून म्हणटलीं, आमचें सगलें काण घेतलें, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो पोत्तून दिवंक कोण ना. आमचीं शेतां भाटां लूट मात्तल्यांक दिल्यात, देखून सर्वेस्पराचे सोबेत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोश्ट्याचें गोर गोरिबांक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ल्यो नाट बुद्धींक तो सांपडटा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराचें कोत्ता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलता. म्हाका इतलो खंयचो कास्त लायतलो? देव आनी खंय रे? असलीं चिंतनां गळटात तांच्या मनांत. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबडायो आनी झुलां आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण. लोवां मोदें दोडयेक रावता. लीप चोरयां तो नेण्ट्यांक जिवेशी मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यांत पडटले तें दोळ्यांक तेल लावून तो पळोवनूच आसा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखल्याय, तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातान घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूं एकलो. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार. Sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार आपले वेंगेन पोत्तून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. Sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui, sorvesporat sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिझेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले.
पूण जेजू तें समजून थंयचो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलेलो, म्हजे आपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बेट मोडचो ना. आजून धुंवरतें दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो बरवासो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे रिच्या भाव भयणीनो, आयचो नियाळ इल्लोसो गंभीर, मातसो सिरियस. आयचें देवाचें उतर आमचे लागीं व्हडा व्हडान उलयता. जे भशेन मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां हें उतर, तांचें कोटा. तांचें कोटा म्हणटा तें कोणाचें? बाजेर आड पडून जीं वायट येवजितात आनी मांडण्यो काडटात. कसल्यो मांडण्यो त्यो? भाटां, शेतां भाटांची आशा धरून ती चोरपाची. जे कोण घरकार आसात तांच्या दोनयाक आनी घराक तांकां बाराबर आपणाचें करपाच्यो, आपणाच्या ताब्यान करपाच्यो ह्यो येवजण्यो चोरपाच्यो, नागोवपाच्यो. भाव भयणीनो, असल्यो येवजण्यो काडून त्यो आपल्या वेव्हारान घालतात. तांचें कोटा. कित्याक? काळ आयलो. हो काळ येता जेन्ना हे जे कोण ह्यो चोरपाच्यो, नाड बुद्धीच्यो वस्तू करतात तांकां सगल्यांक खास्तीक देव सांपडायतलो. आनी ह्या पासत मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान देव उलो मारता, परतून म्हजेशी येयात. हें सगळें वायट आसा तें सोडात, परतून म्हजेशी येयात. भाव भयणीनो, आमी हाचेर नियाळ करतले जाल्यार असल्यो वस्तू आयज ह्या काळान आमचे भोंवतणी घडटात गाय. आमी चड पयस पळोवपाक नाका. आमच्या भोंवतणीच जरी तर आमी दोळे फिरावन पळयले जाल्यार असल्यो वस्तू आमकां जायत्यो दिश्टी पडटा. तांचेर उजवाड घालपी थोडे जाण आसात. तांकां घडये आमी एक्टिविस्ट म्हणटा वो तांकां आमी थोडे फावटी टेररिस्टूय म्हणटा. भोव करून सरकार तांकां टेररिस्ट म्हणटा. एक स्वप्नेश शेल्लेकर म्हूण आसा, हें नांव घेता मुद्दम. स्वप्नेश शेल्लेकर म्हणटा तो बरेशे व्हिडियो काडटा धाकटे धाकटे, आनी ज्यो कितें ह्या भाटां बेसां विशीं आनी आमचे जमनी विशीं, गोंयचे जमनी विशीं जें घडटा ताचेर बरीचशीं एक्सप्लेनेशन्स दिता. भोव करून आमचें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग TCP डिपार्टमेंट हांणी जे एमेंडमेंट्स हाडलेले आसात, थोडेशे नंबर 16B तो आतां काडून उडयल्लो आसा, 17(2), 39A, हे एमेंडमेंट्स, हे बदल जे आमच्या कायद्यान हाडलेले आसात ते आमचे गोंयचे जमनी विशीं जायतो खतरो प्रकट करतात. म्हणजे तांचें कन्वर्शन करप वो तें आनी कोणाक विकप. आनी भोव करून आमच्या गोंयांत आतां हें एक म्हणप जाल्लें आसा, भायले आसात तांकां विकप. जे कोण दुसऱ्या स्टेटांतले आसात, जांचे लागीं दुडू आसात जायते विकते घेवपाक, आमच्या गोंयची जमीन जी आसा ती ते अशेंच विकते घेतात आनी आमच्या गोंयकारां कडेन जायना तें घेवपाक. जायतीं जाण आमचीं भाव भयणां आमचें गोंय सोडून आपल्या पोटाक लागून परदेसांत गेल्लीं आसात, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर. थोडीं जाणां आपली आख्खी फामिलूच घेवन गेल्यात. भायर वेता आसतना तांणी घडये आनी कोणाक थंयसर दवरलेलीं आसात कॅर टेकर म्हणून, वो आनी कोणेंय घडये मागलेलें आसा आपणाक रावपाक दी, तांकां रावपाक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड बऱ्या मनान थोडे फावटी दिल्लें आसा. थोडे फावटी आपणाचें सगळें विकून हांगासरलें ती भायर गेल्लीं आसात. थोडीं जाणां भायर तावन परतून येता म्हणल्यार तांचें भाट, तांचें घर जें आसा तांच्या नांवाचेर ना. तें कोणें आनीक कोणें इसलीच नाड बुद्धीन, जें मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज आमी आयकलां, तांणी
येवजण्यो काडल्यात आपले बाजेर न्हिदोन. आनीक हे जे कायदे बदललेले आसात हो कायद्यांचेर आड वचून कायदे मोडून ज्या कोणाच्या हातान कायदे आसात तांकां बरें रावून वो ब्रायब दिवन असलो भ्रश्टाचार करून ह्यो जमनी ही घरां आपणाच्या नांवार केल्लीं आसात. आनी जी कोण आमची भाव भयणां भायर तावन येतात ती मागीर येवन रडटात आनी तांचे पासत झुजतलो जायते पावटी कोण ना. थोड्या दिसांक येतात परतून धांवपाक पडटा. ते म्हणल्यार आपणाचें घर आपणाची जमीन जी आसा ती आपल्या ताब्यांतली गेली म्हूण रडटात. भाव भयणीनो, आयज जरी तर ही परिस्थिती आमची जाल्यार हें जें कितें आयज मिकेस प्रवाद्यान सांगलां तें भोव करून जीं कोण चोरतात, नागयतात, दुसऱ्यांचीं भाटां खातात, घरां खातात, धोनयांक फटयतात, तांणी चोत्राय धरची गरज. हो काळ येता जेन्ना सगल्यांक खास्तीक सांपडटली आनी हो काळ जेन्ना येता तेन्ना तांचे पासत उबो रावतलो कोण आसचो ना. हें मिकेस प्रवाद्यान आयज पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आमकां सांगलां. आमचें मन ताचेर वेतलें काय, आयकतले हांव काय आमी तें. ह्या दिसांनी असेंब्ली चलता तेन्ना हो एक प्रश्न एका आमदारान विचारलो, आर वी लिसनींग? जें कितें बाणालें जो फ्लड जाता खाऱ्या बांदा लागीं ताचे विशीं विचारलें. आर वी लिसनींग? आर वी लिसनींग टू दोज हू आर एक्सपर्ट्स? आर वी लिसनींग टू दोज हू आर ऑन द ग्रावंड? थिंगा जांकां दिसती पडटा हो फ्लड येतलो म्हूण सांगलोलें हो डिवेलपमेंट करीत जाल्यार आर वी लिसनींग? भाव भयणीनो, जेजू उलयतालो आनी लोक आयकतालो आनी लोक जेन्ना आयकता तेन्ना हे फारिजेव चाडवताले. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे फारिजेव आयकतात आनी आयकतात तेन्ना आपलें मन बदलचे सुवातेर ते गुडमेल करतात जेजूचेर आड. आनी जेजूचेर आड गुडमेल म्हणटा तो फकत ताका ओपोज करपाक न्हू, जेजू कितें सांगता तें ताचेर आड उलोवपाक न्हू, पूण जेजूकूच ना करूंक, टू एलिमिनेट जीजस. हो गुडमेल ह्या फारिजेवांचो. कित्याक जेजू जेन्ना उलयता आनी ह्यो वस्तू सांगता दाखयता तो उलयलेलो नाका देखून ताका बंद करपाक जाय. बंद करतलो जाल्यार ताका एलिमिनेट करपाक जाय, नाच करपाक जाय. भाव भयणीनो, देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजून जें केलां तें सगळें चल्लें खरें. पूण जे कोण गुडमेल केलो, जे कोणें आपले बाजेर बसून बाजेर न्हिदोन असलीं वायट चिंतनां येवजिलीं, वायट मांडण्यो काडल्यो, तांचें सगल्यांचें निसंटन जाता. आयच्या जबाबान आमी उलो मारला देवाक किरीत भाशेन, गरिबांक विसरूं नाका देवा. खरेपणी देव गरिबांक विसरना आनी अशक्तांक विसरना, आमचे बाराबर रावता. पूण प्रश्न हो, आमी गरीब जाल्यार, आमी अशक्त जाल्यार देव आमचे बराबर आसा तेन्ना आमी देवा बराबर आसा काय आमी आमची वेगवेगळे तरेची जस्टिफिकेशन्स दिवन जायते पावटी असल्याच गुडमेलान आमी सांपडल्या. जायते पावटी आमीच घडये दुसऱ्यांक वापरलां काय. भोव करून जे कोण आमकां बरें करतात तांचे सवें आमी अनुपकारी जाता काय. आयज हो प्रश्न भाव भयणीनो आमी विचारपाची गरज आसा. आनी आमी जरी तर बेजबाबदार जाल्या, जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमच्या हातान दायज दिल्लें आसा, व्हडलें दायज आमच्यान म्हणूंक जाता आमची जमीन, ह्या दायजा विशीं आमी जबाबदार जाल्या काय बेजबाबदार जाल्या. आयज पासून आमी त्या आमच्या दायजा पासत वावर करूंक तयार आसा काय फकत ताचो आमकां फायदो कितलो मेळटलो, पयशे कितले मेळटले, विकून थंयसर आमकां कितले आमचे लागीं दुडू जातले, असलेंच आयज चिंतपाक लागलेले आसा. हे प्रश्नाक आमी जबाब दिवपाची गरज आसा आयज. तर आयज ही कृपा आमकां मागुया, आमी आमचें मन उक्तें करूंक, ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात त्यो आमी बरे भाशेन पळोवंक. आमचे पासत जे कोण कायदे करतात, आमचे 40 आमदार आसात, ह्या दिसांनी असेंब्ली चालू आसा, आमचे पासत ते कायदे करतात. आमी जबाबदार जावन तांचे लागीं उलयता, तांकां कळयता आमकां हे कायदे उपकारचे ना, हे कायदे गरजेचे आनी खंयचे आमच्या संविधानाचेर आड वेतात आनी आमच्या हक्कांचेर आड वेतात, हे आमी आमच्या आमदार मंत्र्यां लागीं उलयता काय, आमची जबाबदारी पाळटा नागरीक कशे, हें सगळें आमी जाणा जावंक आनी तें पाळूंक आमकां खेरीत कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. आनी जे कोण बरें करतात, जे कोण
आमचे मनां उजवाडायतात. तांकां नाच करपाचे वो तांचेर आड वचपाचे सुवातेर तांचे बाराबर मेळून बसून भासाभास करून ह्यो वस्तू समजून बरें तें आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी आमच्या लोकां पासत करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. भेटून एक गीत घेऊया, सीट हेवन. Betuitami amchi dana, Chrisboro ramchi chitna, mandatos तुझ्या उदारपणात ligodana, पृथ्वींदिला Odol sumya amchi mona, Vita tuka fula fola, Odol amchi cheta mola, सर्वेस्परा Kocha kodik fola, Magda wami tuji bala, Betuitami amchi dana, Resboro ramchi chitna, Mandatos ligor vordana, Bodol sumya amchi mona. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गोटभर गोटुया. तुझ्या कुसानी मुलोची वाटपणा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटीक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमकां देवान दायज दिला आनी आमकां ताचे कारभारी नेमल्यात आनी आमकां जबाबदार जावंक त्या त्या वेळार फावो तितली कृपा तो दिता. तर आमी सदांच जबाबदार जावंक आनीक देवाचे वाटेन रावंक आनी जावं आमी गरीब जावं आमी ओसोक्त देव आमचे बराबर आसा आनी आमकां जैत दिता हें आमी बगूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवी तू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिवी तू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिवी तू संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितरेचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D12. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुशाल मोनान काळजा भोगतीन कोणया बसून कोणयाचे ये तू जेजू आमचे मोदे
सा आयज आमकां उतरची वेळ सा बलिदान दिन वाचणेचे ओतम्यांक जेवण गोठायेचे येकून तुझे आमचे अर्पण बापाक पावय आमची बोसो खुशाल मनान काळजा भोगती कोरया बोसून कोरया जेवण खुशाल मनान काळजा भोगती कोरया बोसून कोरया जेवण प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभवर्तमानांचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेचेर दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन. शेवटाक गीत घेवया F21. उतराच्या उजवाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी बावरता सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एका मोगान आमी बावरता सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर